भुरग्यांनो, आयज आमी फुलांचे देंगण ह्या पाठाचो तिसरो भाग शिकुया। पयले सुवातेर आमी ह्या पाठाच्या फाटल्या 2 भागांनी आमी कितें कितें शिकली तें पळोवया। फुलांचे देंगण उत्तरांचलांत आसा। मधुबनी ही एक आदल्या काळांतली लोककला जी बिहार राज्यांत अजून मेरेन वापरतात, जातूंत नीळ, हळद, फुलां आनी झाडांच्या रंगाचो वापर करून चित्रां रंगयतात। फुलां झाडांचेर, झोपांचेर आनी वालीचेर फुलतात। फुलांपासून बियांचें आनी फळांचें उत्पन्न जाता। तर भुरग्यांनो, हें सगळें आमी भाग 1 आनी भाग 2 हातूंत शिकली। तर आतां आमी ह्या भागांत फुलां विशीं आनीक चड म्हायती जाणून घेवया। फुलते कळे। भुरग्यांनो, तुमी झाडांचेर कळे पळयल्याच आसतले न्हय? तुमच्या घरा वा शाळे लागीं फुलांची झाडां आसतलींच। तर त्या झाडांचेर तुमी केन्ना कळे फुलता मेरेन पळयल्यात? कळे रोखडेच फुलतात? तर ना, कळ्यांक फुलपाक कांय आठवडे लागतात आनी कांय आठवड्यां उपरांत आमकां त्या ल्हानशा कळ्यापासून एक सुंदर अशें फूल फुलिल्लें पळोवपाक मेळटा। आतां एका कळ्यापासून फूल कशें फुलता तें आमी हांगा पळोवया। पळयलें न्ही तुमी फूल कशें फुलता तें? आतां आमी फुलांचे वेगवेगळे उपेग पळोवया। फुलांचो वापर कितल्या तरांनी करतात? फुलां खावपाक लेगीत येतात, तें तुमकां खबर आसा? खुबशीं फुलां आमी भाजी म्हणून शिजोवन खातात। वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळ्या फुलांची भाजी करून खातात। देखीक उत्तर प्रदेशांत कचनार ह्या फुलांची भाजी करून खातात, तर केरळांत केळफुलाची भाजी करून खातात आनी गोंयांत तर मस्काच्या फुलांची आनी दुदयाच्या फुलांची भाजी लोक आवडीन खातात। वखदी फुलां। फुलांचो वापर वखदां तयार करपाक लेगीत करतात। गुलाब, रोजां, दसणीची फुलां, चमेली, कमळ ह्या सारकीं फुलां वखद करपा खातीर वापरतात। हीं वखदां थंडी, पोट दुखप, तकली उसळप, नाक व्हांवप ह्या सारकीं दुयेंसां बरी करपाक वापरतात। फुलांपासून रंगय तयार करतात, हें तुमकां खबर आसा? धालां, रोजां, दसणी फुलां, गुलाब, सूर्यफूल ह्या सारकीं फुलां वापरून रंग तयार करतात। हे रंग लुगटाक रंग काडपाक आनी चित्रां रंगोवपाक वापरतात। फुलांचे आनीकय हेर उपेगय आसात। गुलाब आनी चमेली सारक्या फुलांचो वापर सोबीतकाय वाडोवपी साहित्यांत वापरतात। सोबीतकाय वाडोवपी साहित्य म्हणल्यार कॉस्मेटिक्स। फुलांचो वापर कॉस्मेटिक्स करपाक लेगीत वापरतात, जशें की शॅम्पू, तेल, क्रीम, साबण, लिपस्टिक करपाक वापरतात। अत्तराचो वास तुमी घेतला आसतलोच। फुलांपासून अत्तर लेगीत तयार करतात। एक बाटली अत्तर भरपाक कितलीशींच फुलां लागतात, तें तुमकां खबर आसा?
तर ह्या भागांत आमी फुलां पासून कितें कितें तयार करपाक मेळटा तें पळयलें.